आज आमगेलें 8वें मशीन लॉन्च करता हार्वेस्टिंग मशीन हार्वेस्टिंग मशीन रुपीस मुझे बार पयलो सांगलो मुझे बार एक पाट मनीस रावलो तो मागीर म्हाका सोडना हो एक एग्जाम्पल रुपीस आतां थिंगा आज आमगे आज फादर मायकला थँक्यू म्हणटा आशा येयला ब्लेसिंग करपाक आनी हें मशीन तेका हांवें काडलें आय हॅड आस्ट हिम फ्रायडे दी म्हणजे उतवर पिडे जालें म्हाका राग येता उतवर पिडे जालें तांकां हांव सांगता की एक पाट उतर दिलें तें पावपा जाय ताका काले फायरींग दिली मशीन रात पावपा जाय मातसो रात मशीन पावयलें तेणी आनी सकाळीं म्हाका मशीन दिलां मनशान एक पाट उतर दिलें तें दवरूं जाय हांवें देवान म्हाका एक संदी दिल्या आनी म्हाका हात दिला थोड्या हात येस आहा थोड्या हात येस आहा दिवपाचो आनी थोड्या हात घेवपा आहा सो म्हाका दिवपा हात दिला देवान आनी ते हातीन हांव काम करता सिंपल आनी व्हडलें घेवन बसपा ना बरें केल्यार बरें मेळटा तुका वाश्ट केल्यार वाश्ट मेळटा हांव सद्दां बरें करीत रावतलो म्हणजे जाय जावं उलयताय म्हाका उलयलें म्हूण कांय प्रॉब्लम ना आय हॅव नाव अंडरस्टूड दॅट लेट देम गो ऑन टॉकिंग आय वील गो ऑन डुईंग गुड नथींग वील स्टॉप मी फ्रॉम डुईंग गुड सो दीस इज माय 8th मशीन आय वील डू मच मोर थिंग्स समजशी हांव कांसा जालो हांव कांसा जालो ना आनी आतां हेज्या मुखार आनी आमगे गिरीन घालपाचें प्लॅन आहा हांवें चीफ मिनिस्टराक ऑलरेडी उलयलो लँड अलॉट करपाक म्हाका हो गिरीन घालपाक आनी एक धाकलोसो होम फॉर द एज घालपाक मुगे प्लॅन आहा देवान जर तर म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली हांव तेंय करून उडयता आनी प्लस तेजे भायर आय वॉन्ट टू डू सम अदर थिंग्स आय वॉन्ट टू सी आमगे गार्बेज आख्खे आमगे आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सीन ट्रीट जातली तेजे भायर आमगे कुडतोरी विलेजीन फर्स्ट क्लास जातली आनी ते मोड्या हे पळय वस्त आहाय त्यो आमकां म्हणजे लोकांक सुविधा मेळपा जाय इट शूड हेल्प पीपल एंड द बेस्ट पार्ट इज द मोर यू डू although there will be people to criticize you. Today is Sunday. आज देवा पासून फुरसार मारलो मनीस आहे आनी आमी कोण वी आर स्मॉल पीपल वी विल कंटिन्यू आवर वर्क एंड वी विल डू गुड एंड वी विल शो द पीपल की दॅट वी मेक अ डिफरन्स बियॉन्ड पॉलिटिक्स आतां ऑलमोस्ट मुगे कितले टर्म जाले 4 टर्म जाले 2 ZP जाले आतां आनी पॉलिटिक्स नाका आतां काम करुया मोर एग्रीकल्चरान आनी देखून फॅसिलिटी दिवपाक मेळटा आनी मुगे लास्ट कुडतोरी इज नोन एज अ ग्रीनरी ऑफ इज नोन एज अ सो वॉट एफर्ट्स सद्या हें करता म्हाका सद्दां देवान म्हाका आय एम द चोजन गाय बिकॉज हांव येतरी ती ग्रीनरी मातशें हें जाली आनी म्हाका लागून मुगे ओपोनंटा ते मातशें कास जाताय तो कोण मशीन हाडटा आनी कितें करता मशीन भायर चलयता तो हिंग चलयना ते पयशे कोत्ताय ते सगळे एकठांय जाताय म्हाका उडोवपाक आनी हांव ते पॉलिटिक्स कोत्ताय आनी हांव काम करता सो आमी मुगे एफर्ट पयलींसान हें काम करपाचें आनी हें काम करपाक पयलींसान म्हाका जायत जाणांनी हेल्प केला म्हाका लोकांनी हेल्प केला आनी कितें जाला जायत जाणांनी सो मुगे मागणें की देवान आमकां आनी संदी दिवची मिशिनरी आनी घालपाक न्यू मिशिनरी येयली जाल्यार टू हिंग शेतान दिवपाक फॅसिलिटी करपाक आमी रोंवपाची फॅसिलिटी आमकां ना बट हिंग कॉन्स्टिट्युन्सीन आहा आमकां फॅसिलिटी आहा रोंवपाक तो फादर आमगेलो करता आमगे बडा हय फादर बडा आमगे काम करता तेकाय हांव देवाको मागोता आय विश यू गुड हेल्थ एंड वॉट एवर हेल्प ही वॉन्ट्स वी आर ऑल्सो देर प्लस इवन आनी देखून वेजिटेबल फार्मरांक देखून आनी देखून सुविधा दिवपाक वी आर देर आतां सबसिडायज रेट पळय आहा भाताची ती चडोवपा जाय आमी मेमोरेंडम दिले मिनिस्टरा कडेन लास्ट टायम चडयलेली आतां आनी चडोवपाक ती पावना प्लस वेजिटेबल फार्मरांक प्रायस पावना इज ऑल उदो एक पाट उदका प्रॉब्लेम जाता हांवें जायते त्रास काडले उदो म्हणजे कितें आमी न्यूज ते दीस कमिटी काडटा उदो सोडटा हाश्याच एसो पासून त्रास काडले आमी जायत वी हॅव ट्रॅवल्ड अ लॉंग वे अप नो मॅटर हाव मच दे हॅव ट्रॅवल्ड मी मुगे मेशनां देखून तेणी एक पाटी मेशनां देखून आमगे आय रिमेंबर एक मेशनां साकर पासून गायली इंजिनान म्हणजे इतू त्रास केले म्हाका बट बंद जालें नाय आमी हेज्या मुखार पासून बरें काम करतले आनी बरें करून ऑलवेज जें बरें करता तें तुका यू गेट इट बॅक नाव वी आर गोईंग टू वी विल सी दॅट वी हेल्प आवर शेतकार एंड वी रिमेन वन ऑफ द कॉन्स्टिट्युन्सी इन गोवा दॅट वील प्रमोट एग्रीकल्चर सो सपोर्ट प्रायस तांकां लेट मेळटा तशी सबसिडी मेळटा ती टायमार मेळना म्हणटा करेक्ट हां शोकरा सो आतां आम सबसिडी पळय आहा ती टायमार मेळना सारकी खबर आनी सपोर्ट प्रायस देखून सारकी टायमार मेळना आमकां मिशिनां सबसिडी मेळना सो आमी मिशीन घेताय सबसिडी मागीर मेळटा ती मेळपा जाय एग्रीकल्चरान म्हाका स्वता हे फॅसिलिटी मेळूं जाय बट एक्चुली इफ यू गो टू सी वी आर मच बेटर ऑफ इन अदर स्टेट्स बट स्टील
we will fight with the government to give us more facility and give the शेतकार more facility. Subsidy at source गोंयांत शेतकाराक डायरेक्ट सबसिडी मेळपाक इंट्रोड्यूस करपाक विश्वजीत राणे हें आसलो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एंड आय वॉज इंस्ट्रुमेंटल सारको ताका सांगपाक की लोकांक शेतकारांक सबसिडी ऑफिसां वचून कलेक्ट करपाची ती बनी ती तांकां विल गिव देम एट सोर्स, विल मेक अ प्रोवायडर एंड गिव हिम. सो आय एम ग्रेटफूल फॉर हिम एट दॅट टायम ही हॅज स्टार्टेड इट. ती आज सगळ्यांक बऱ्या पडल्या. आज गोडे सबसिडी लेट जायत बट मेळटा. मुगेले वीश आहा शेतकारांक आयज शिरवयलें रोखडें मेळपा जाय. हांव पयलो आसलो चेअरमॅन CGR टेनंट्स असोसिएशन. हे टर्माचे आदी आमी रिजनल दहा म्हूण ही आख्खी कुट्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा सगळ्याकूय ही ग्रिनरी उत्ता ताका लागून मेशिनां कास तिकतो बिना आनी आमी ताका सपोर्ट कोत्ताय. पूण आमकां एकूय हें जाता आमचो रुपेश आमी सगळे एकठांय जावन सपोर्ट आहा आनी तो ही वॉज व्हेरी इंस्ट्रुमेंटल. ताणें सांगिल्लें तो ना जाल्यार आज तेका 8 हार्वेस्टर कोणा कडेन नाय गोंयांत आनी वचो वो हाडला न्यू आनी आमकां रोखडे घाता रोखडे सार कितें बस लोक आनी शेतकार आज आहाय म्हणटा ते रेजनल लागून. पूण आतां जालें कितें प्रश्न जाला आतां रेजनलान उलयला आतां आमगे MLA दूख जालां आमकां चड दुखी कित्याक आमकां सबसिडी एकदम लेस. आतां हे पाट खंय 21+1 म्हणजे हे ₹1 21 गोवोरमेंट दितलो आनी टोटल 22 म्हणजे ज्योत हेचो हें मुगे फील तुज्यान हें करपा जाता हें घेवपा जाता हें मुगेलें सगलें. आतां हांव हें भार दितलो बसतलो आनी 22 म्हणल्यार 21 तो दिता प्रोक्युरमेंट करपा आनी ₹1 तो दिता. सो रिजनला लागून हें सॉल्व जाता. कितू जाय तुमकां सपोर्ट प्रायस कितली तरी करपा जाय? एटलिस्ट आमकां 40 जाय. हे म्हारगायक हें पावला लेब आतां तो दीत म्हूण लोकांक संवय जाल्या आनी तो दीत म्हूण मेशीन फ्री जाता. ना जाल्यार तूं आनी हें कोंत कोन्न नाका हें कोन्न आनी आमगे लेबर एटलिस्ट 40 जाय आमकां. ओके हो आमगे डिमांड गोवोरमेंट अत्यांत तूं शेतकारांक तर हें मेळना जाल्यार त्यो गोवोरमेंटान मेला हें तें बंद करपाचें आनी हो तेंगे जो फंड्स आहा तो आमकां डायवर्ट करून शेतकारांक दिवपाचो ना जाल्यार एग्रीकल्चरान उरपाना. 2, 3 हांव एक साकूच सांगपाक कोत्ता हें मुगे शेत खाली रेजनला मेशीन घालून आमी हें मुगे मोठे जें मुगेलें आनी गोवोरमेंट आमकां 21 ती बाय गेट तो प्रोक्युरमेंट प्रायस दिता आनी ₹1 सबसिडी ₹1 नोटू ना हांगा आतां वर्ल्डाक ₹1 कितें हांव नेणो हे रिजनल दहा म्हणून ही ग्रिनरी फूल्स तुवें चोयलां सगळे फूल तेणें सांबाळ्ळा मेशिनां हें कोन्न तें कोन्न आनी माय वीश अनस्ट वीश विथ द चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आतां तोय जाल्यार जाणटो जाला कोण तो आमगेलो रवी नायक आवर रिजनल दाक इमिजिएटली शूड बी गिवन अ पोर्टफोलियो ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी सपोर्ट प्रायस आनी सपोर्ट प्रायस आमकां मिनिमम 40 जाय. 40 सपोर्ट प्रायस इज माय डिमांड. आनी सगळे शेतकार तेजो गोवोरमेंटाक बरें मागतले ना जाल्यार गोवोरमेंटाक सोडपाना. कित्याक एक शेतकार कोश्ट चोय वुमन पर कॉस्ट 600 ट्रान्सपोर्टेड 600 पर डे. आतां मुगे बायलो ₹600 मानाय 1000 ना जाल्यार 800 आनी ताका जेवण ब्रेकफास्ट हें आहा तें आहा आनी प्लस ट्रॅक्टर आहा. ट्रॅक्टर घेता 3000 6000 ट्रॅक्टर. हांव नेणो हें आमी कोत्ताय तें कित्याक फुडल्यांगे उमेद म्हूण कोत्ताय. इज आवर प्लेजर. हांव जाणा आमगे भुरगीं ही आख्खे गोंयची देखून ते म्हणटा एग्रीकल्चर हांव म्हणटा मेळावा नाक ते कोण नाका ते फंड्स दीस फंड्स एग्रीकल्चर फंड शूड बी गॉन टू एग्रीकल्चर आनी आमकां सबसिडी मेळटा 3 ना 4 म्हयन्यांनी फंड्स ना म्हणटाय. आतां गेले ते पाट घालू सबसिडी कितू तेमान आतां मेळ्ळ्या कितू सबसिडी मेळटा तुका? ₹1 ₹7,000 ₹1 गेले ते पाट ₹4 आतां ₹1 10 टन 2000 2 टन जालें. फॉर एग्जाम्पल ₹2000 मेळटले. हे कितें रडपा येता हें ओगे केलें काय गोवोरमेंटाक 2000 दिवपाक पयशे नाय शेतकाराक दिवपाक ना तेच म्हणटा हांव आतां हे आतां ₹1 कोन्न ते ₹1 केल्यार 2000 किलो बट 2 टना म्हाका 2000 येतले. हे प्रमोद सावंत आमगेला CM ऑनरेबल प्रमोद सावंतान मानून घेवचें आनी हें सगळ्यांक चोयचें हें दूख हे कितको शेतकार रोयता आनी कुडतोरी फ्लरिश स्टील ही ग्रिनरी उमेदीन कोत्ताय लोक नॉट बिकॉज ऑफ दे वील गेट समथींग. रिजनल सगळी मेशीन दिता ट्रॅक्टर दिता ते बोलता तो येता लोकांक जाता ना जाल्यार दीस इज झिरो. हें हमाली बिजनेस देखून बस झिरो. कित्याक आमी इतू मोठ्ठाय पयशे कांय जायना. हे कोंत केल्यार हे आमी बसल्यार टेबलाचेर रिजनलाक वचून उलयलां आमकां गोवोरमेंटान इमिजिएट सपोर्ट प्रायस चोडून एटलिस्ट 40 बुकून हिंग हें कॅम्प थिंग नाका जालां एग्रीकल्चर हें सोडून आमकां हें करपाचें.
आनी गोवोरमेंटाकूय मागीर लोक सोडपाना शेतकार आनी बरी सबसिडी दिल्यार शेतकार मुखार येता न्हू शेत बरी रोवपाक. सबसिडी तर आमकां आयली एक 40-50 देखून 40 आयले गव्हर्मेंट विल बी व्हेरी हॅपी ऑल द People पीपल will be ही happy. वील बी आनी कितली आमची हांव कोमदादी हटो न्ही आमी कोमदादी फायंड आउट करुया आनी हुंयचे आयज एग्रीकल्चर रोवया आमी तशें चिंतताले पूण हे भाशेन लोक डिस्करेज जाता आमी हटोन कुडतोरी कोमदाद सो माय एम वॉज टू फायंड आउट हुंयची हावस कोण आसता वयल्यान कोणच्या आमची कुडतोरी करतले आनी बरी एग्रीकल्चर पूण हे हाचे आमकां एग्रीकल्चर एक्ट कोणाकूय सांगपा म्हाका तोंड ना 1 रुपयान कोण तोंड ना. हांव पयले सुवातेर आमगे रिजनलाक आमगे MLA देव बरो कर म्हणटा कित्याक आमी 2008 साफर जाताले हिंगा मुगे पांय आहलो आतां तो ना साफर जाताले आमकां हार्वेस्टर ट्रॅक्टर आमी लागून पूण आमी रिजनल निवडून येवन ताका प्रश्न घायल्लो ताणें 2009 हे सगळी मशिनरी बी हाडलेली ताका हांव चडान चड देव बरो कर म्हणटा आज जाण ताणें आमकां आनी एक न्यू मशीन हाडून दिलें आनी ही आमगेली आड आहलो सुंजी आड मायणी आड सगल्यो त्यो 50% देखून कोण रोयना आहलो आतां 95% घाले त्यो 95% घाले आनी ताका लागून हांव सगळ्यांक देव बरो कर म्हणटा आनी बाब आमगे प्रमोद सावंताक सांगोच दिता आमगे CM गोंयचे CMाक ते रिजनलान आमचे पासत कुट्रेकारा पासत एक ग्रिनरी सांबाळ्ळो आहा आनी केल्लो आहा ह्या दिसांक जात जाल्यार आमगेलो रिजनला हुई जाल्यार कॅबिनेटान चान्स दिवचो आनी एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर ताका कोचचो आनी तेणें आख्खे ताका आतां आहा आनी ताका दिवपाची आतां आहा आनी काम करपाची ताका कापोस्तां द्या ताका लागून ताका एक मिनिस्टर कोचचो 4 टर्म जाली आमगे कुट्र्यांक मिनिस्ट्री ना ताका लागून कुडतोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक खालतीसायन आमी सगळे शेतकार मागताय आमगे बाब प्रमोद सावंता कडेन तूं आमकां ताका एक मिनिस्टर कोचचो आनी जात जाल्यार एग्रीकल्चर कोचचो आनी आख्ख्या गोंयची बरी कोन्न घेवचें कितें हार्वेस्टर बी जाय सारी जाय कितें डिफिकल्ट जाल्लें आमकां रिजनल वचोन सांगपाचें तेगे आमी सांगिल्लें हें मातशें बेशीन मातशें बरें येयलां रेबडा रोमना म्हणल्यार पक्को न्यू हाडलें रोखडें कानार घेता रोखडो आमगे केन्ना आमकां शेतकारांक दुखयना केन्ना वच कितें सांग आतां एक सपोर्ट प्रायसा लागून तो मिल घालपा सोदिता तें आनी आमगे आनेक टॅक्नोलॉजी आहा आमी तोंड जें आहा आनी लेबरां काण गोरवांक घालपा वताय तें आमी बेलिंग मशीन हाडटाय तेजेरूय आमगे चालू आहा आतां पावसा सिजनाक आमी सप्टेंबर म्हणल्यार तेंय लॉन्च करता तें आतां मातशें हारी जालां ताका लागून मातशें आमी फाटल्यान उरले प्रोसिजर करून आमी तेंय हाडले तें बेलिंग करताय रावंड करपाचें आनी तें फार्मर्साक सारकें बऱ्या पडटा तोंड हें करपाक तोंड एकठांय करता म्हळ्यार तेजें आमगे वर्कआउट चालू आहा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.